दिवचल मायनिंग ब्लॉक एक खाला येवपी वेदांता मायनिंग सुरू जाल्या। मात मये गावांतल्यान खण येरादारी केल्ल्यान थळाव्यांनी ताका विरोध करून ही येरादारी बंद केल्ली। आता हो विषय सध्या कोर्टान आसा। अशें आसले तरी लोकांनी खण म्हालाच्या येरादारीक विरोध करचो न्हू अशें दिवचल ट्रक मालक संघटनेचो सचिव सुभाष किनळकरान मागला। आता आमची जी बिचोले वेदांता ब्लॉक 1 जो मायन आसा तिचो सगळो प्रोसेस जावन EC सुद्दां मेळयली आसा, पूण जो मेन जो ट्रान्सपोर्ट जो आसा, जो ट्रान्सपोर्ट जेटी पे मायन्स टू जेटी वचपाचो आसा ताका मातशें खंय तरी एक प्रॉब्लेम येता। त्या खातीर हांव जे बाकीचे कोण जे प्रॉब्लेम्स हाडटा जावं आनी कितें तांकां एक विनंती आसा की आमकां जो मायन्स टू जेटी पेरेन व्हरतना फक्त जो 6 ते 7 किलोमिटर लागता तितून 0.9 किलोमिटर म्हणजे 900 मिटर जो रोड आसा तोच फक्त पब्लीक रोड, पूण पब्लीक रोड MMDR रोड आहा तो, पूण तो पब्लीक यूज करता। जी सारमानस फेरी आसा थंयसरसून येवपाक आनी ते सारमानस वयले गांवांचे जे लोक आहा ते यूज करता। पूण आमची जी पुरे जे 7-8 डेकेड्स आहा त्या थंयसरसून जो मायनिंग इंडस्ट्री चालू आसा थंयसरसून तोच रोड फायनल जेटी पेरेन व्हरपाक यूज करता। तेन्ना हांव अशें म्हणटा की आमी सगळे सेफ्टी जावं एनवायरमेंट हे करूनच तो ट्रान्सपोर्ट करतलो। आनी एक मुद्दो मांडूंक सोदता की जर ट्रान्सपोर्टेशनाक जर ऑब्जेक्शनां येवंक लागली जाल्यार जो हायवेज आहा जे आख्ख्या गोंयान जावं भारतान जे हायवेज आहा त्या हायवेज जो आसा तो खंयच्या तरी गांवांसून पास जाता, पूण तेन्ना जेन्ना गांवांसून तो पास जाता तेन्ना तांकां तो विलेज जो रोड आसा म्हणून जो ऑब्जेक्शनां जी येता ती ऑब्जेक्शनां थंयसरूय युटिलायज जातली, यूज जातली काय म्हणून त्या खातीर हांव विनंती करता की जो आमकां जो मायनिंग हेका जो इंडस्ट्रीक जो रोड आमचो जो आसा सेजा वेदांताचो तो आमकां युटिलायज करपाचो आनी सस्टेनेबल मायनिंग आसा ती चालू करपाक आमकां सगळ्यांक सहाय्य करचें। खण मालाची येरादारी करपाची आसा जाल्यार दुसऱ्या रस्त्यांतल्यान करात। मये गावांतल्यान खण मालाची येरादारी करपाक दिवचे नात म्हूण मयेच्या थळाव्यांचे म्हणणे। मायनिंग ट्रकांक लागून कित्याक विरोध आहा? तांकां इंटरली जेटी आहा वयल्यान तांकां सुप्रीम कोर्टान सांगलेलें आहा कित्याक तुमी इंटरनी रोड काडा आनी तुमची पावडर हाडा। हे मुद्दाम जावन ही अशी मयासून सामकी आमची घरां सगळीं तेंकोन परत भुरगे भोंवता, इस्कॉला सुट्टा, परत आमचे जाणटे भोंवता, सगळे भोंवता आनी ह्या अन्नाधुने फाटोफाट कितक्योच गाडयो वयता। ते सांगतात 40 म्हणो 50 म्हणो म्हटल्यार 80-90 गाडयो चलता डेली, मिनटाच्या मिनटा। प्रदूशण कितकें जाता हांगा तें कोण चिंतिना, कित्याक तर गव्हर्मेंट चिंतिना। कित्याक आमी ते म्हणटा हे आमी ई ऑक्शनाचो माल व्हरता म्हणून हे तशें चलचें ना, कित्याक आमच्या गांवासून माल नाका तुका आमचे इस्कॉला आहा, परत बालवाडी आहा, सगळें आहा, हेल्थ आहा, हे सगळे ट्रक अन्नाधुनीच करता। तेंचे ना कंडिशनान गाडयो ना, सगळें ना, गाडयांची लायफ पळया, सगळे पळया, कंट्रोल ना आनी ते सगळे बिहारी ड्रायव्हर हाडलेले आहा। तांकां काय एक्सपिरियन्स ना, कितें ना। आमच्या मयासून म्हणजे आमच्या मयासून आमकां ट्रान्सपोर्ट नाका। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।